हॅलो गोंयकारांनी, हांव रंजीत पार्सेकर. आमी थोडेसो देड म्हयने पयलीं आमी एक इश्यू घेतलेलो आमी आसगांव विलेजीन. हो प्लॉट हे आहा सर्वे नंबर 97/2. सो आमी आनी आमच्या वांगडा तशें आमचे विलेजरूय आसले, आसगांवचे विलेजरूय आसले आनी आमी आमकां लोकांनी बीन सपोर्ट केलो रिगार्डींग हे इश्यू खातीर. आनी आयज आमी आयज सांगचें म्हटल्यार आमकां डेमोलिशींग आमचे पंचायत आसगांव पंचायतीन डेमोलिशींग ऑर्डर काडलेली आहा हे रोडा खातीर. सो ही बरी गजाल आसा आसगांवकारांक आमच्या की आमी फायनली म्हणजे आमी ऑलमोस्ट लागीं पावल्या हो रोड डेमोलिश जावच्या खातीर. सो हे काल 21/3/2023 ही नोटीस काडलेली आसा. सो आमी हे रोडा खातीर खुबशे हे केले आमी की लायक खूब फॉलोअप केले हे रोडा खातीर हो रोड डेमोलिश जावंक जाय म्हणून. आनी तशेंच आमचे विलेजरांनी आमकां सपोर्ट केलो. ही थँक्यू तांकां सगल्यांक जे आमच्या वांगडा रावले आयज पासून. आनी आमी हेज्या फुडें अशेंच रावतले आनी आमी आमचे जे आसगांवान जी इलिगेलिटी जातल्यो तेज्या अगेन्स्ट आसतले 100%. आनी आमचो मायकल कितें सांगूंक सोदता. सो तुम्ही आता ऐकला आमच्या रंजितान तुमकां सांगलेलें आसा. हो इश्यू आमी क्वायट एक 1.5 म्हयन्या पयलीं घेतलेलो. हो रोड आसा ज्या रोडाचेर हो स्लोपी एरिया आसलो आनी हांगासर हो रोड कंस्ट्रक्ट केल्लो वीच इज लायक इल्लिगली रातचें काम केल्लें सगळें. आनी रातचें काम करून हेंच्यांनी सगळें रातचें काम करून टोटली इल्लिगल. आनी तेका लागून आमी कंप्लेन घातलेली पंचायतीक आनी दुसरे अथॉरिटी आहा तेंकांय घातलेली. सो आयज तेजो खंय ना खंय फळ आमकां मेळ्ळेलें आहा. आनी आमचे विलेजर्स आमच्या वांगडा स्ट्रॉंग रावले. तशेंच आमी आनी तशीच आमची टीम स्ट्रॉंग रावली ह्या इश्यूआचेर. आनी हो इश्यू आयज आमकां ऑलमोस्ट दिसता की आयज काबार जावपाक येयला की कित्याक तुमी पळोवंक शकता डिमॉलिशन ऑर्डर काडलेली आसा आमच्या पंचायतीन. आनी ती जावन आसा 21 दोन तीन दीस पयलीं काडलेली आहा तेंकां. सो आतां पंचायतीन तेंकां हें केलां 15 दिसाचो टायमींग दिला. जो हो हांगासरलो जो बिल्डर आसा जो रोड हेणें केल्लो त्या रोडाक डिमॉलिश करपाक तेंकां तेणें 15 दिसाची पिरियड टायम दिल्लो आसा. ना जाल्यार सांगलां आमकां आमचो जी पंचायत आसा ती आपल्या हातान घेतली हें डिमॉलिशींग करपाचें काम आनी ती डिमॉलिश करतली म्हणून अशें एज पर द कायद्या प्रमाणे हें बरयलेलें आसा. सो एक बरी गजाल की आमकां शेवटी खंय ना खंय आमचो जे आमी इतलो काम हें त्रास करून जावं फॉलोअप करून खूब त्रास केलेले आसा आमी हें फॉलोअप करपाक. तेजे आयज आमकां खंय ना खंय हें बेनिफीट आमकां मेळटा कशें दिसता. आनी जायतो त्रास आमच्या ह्या टिमीन काडलेलो आसा हेका रोडाच्या ह्या इश्यूवाक लागून. तशेंच आमच्या वांगडा विलेजर्स खूब फावटी आमच्या वांगडा उबे रावले. तशेंच आमी हे फुडें मागता लोकांक लागीं की तुमी भायर सरचें आनी तशेंच आमच्या वांगडा रावचें. असले जायते इलिगलिटी जे चलता आमच्या गांवांत तेका फुडो करपाक. आनी जे लोकांक आमकां दिसता की आमी बाबा कित्याक तरी बऱ्या कामाक फुडें सरल्या म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी लोकांनी भायर सरून आमच्या वांगडा रावचें आमी खंय ना खंय कितें तरी करपाक. तशेंच आमचेर जायत्यो एलिगेशनां घातल्यो. खूब एलिगेशनां आमचेर घातल्या आमच्या टिमीचेर जावं आमचेर. आमच्या खूब प्रॉब्लम फेस करचे पडल्या पूण तेजो कितें आहा तें आमी रिप्लाय तेंकां दिलेले आसा. आमचेर जायती एलिगेशनां घातलेलीं आसा तेंच्यांनी. थोड्या दिसांनी तुमकांय कळटली कोणें घातल्या कितें तें आमकां आमचेर एलिगेशनां कसली ती. कित्याक आयज जो कोण मनीस बऱ्या कामाक फुडें सरता तेका खंय ना खंय चेपपाक वयता आनी तेका खंय ना खंय प्रेस करतात जो ओडपाक पळयतात. ही खूब आमच्या गोंयांत अशी मेंटेलिटी चलता. ती खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. कित्याक आमी आयज सरलेले फुडें बऱ्या कामाक आनी बऱ्या कामाक फुडें सरलेल्या कारणान आमच्या लोकांनी आमकां आयज साथ दिल्लो. आनी थोडे अशे गोश्टी आहा की थोड्यांक पटना पूण कांय नजो जें कितें आमकां मेळोंक जाय तें आयज आमच्या हातीन आसा. आनी आमी इतलेंच मागता की जे हेका पंचायतीन नोटीस धाडल्या हे ऑर्डर डिमॉलिशन ऑर्डर काडल्या ती 15 दीस जाल्या उपरांत पंचायतीन आपलें एज पर द पंचायत राज एक्ट हेंच्या पंचायतीन आमच्या आपलें कितें आहा तें हें घेवचें आनी इनिशिएटीव घेवन हो रस्तो जो आसा तो आसलो तसो करून आमकां डिमॉलिशन करून दिवचें म्हणून आमची हीच मागणी आसा. कित्याक फायनली हो जर 15 दिसाच्या उपरांत जर कांय हें घेयना जाल्यार फायनल अथॉरिटी पंचायत आसा की हेका डिमॉलिशन करपाक ऑर्डर तेंच्या पंचायती थ्रू येयल्ली आसा.
सो आमी पंचायती कडेन मागतले आनी मागता की तुमी आमी रावतले आनी तशेंच आख्खे विलेजेस रावतले की 15 दीस केन्ना सोंपतले काय म्हणून आनी हो 15 दीस सोंपल्या उपरांत आमी पळयतले आनी आमी ती पंचायतीन हेजेर स्ट्रॉंग हें घेवन हे डिमॉलिश रोड करचो म्हणून थँक्यू I would like to thank all the villagers from Asagaon who came here for objecting this road. हेच मागता की सगळे आमच्या विलेजरा कडेन की तुमी फुडें सरचे आनी असले इलिगल कितें जाता पळय ते आमी स्टॉप करूंक जाय. ते स्टॉप आमी आमची युनिटी दाखोवंक जाय. आमचे आस्कोकारांनी सगळ्यांनी युनिटी दाखोवन हे स्टॉप करूंक जाय. युनिटी आसल्यारूच आमचे हे सगळे स्टॉप जातले. नाल्यार हे आमकां चेपन उडयतले, नाल्यार आमकां फाटल्यान प्रेस करतले, कितें कितें हें घालून आमकां ओडपाक ट्राय करतले. सो मागता आय वूड लायक टू सगळ्या विलेजरांक हांव थँक्यू म्हणटा. तुमी येयले म्हणून आनी हो रोड ऑब्जेक्शन बंद करपाक तुमी सगळ्यांनी हेल्प केलें म्हणून थँक्यू. हांव बी सगळ्यांक विलेजरांक थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां तुमी सपोर्ट दिलो. अशेंच तुमी सगळे पळय इल्ले केली चलता आसता बाद्यान हे तुमी आमकां हेल्प करूंक जाय. आमच्या वांगडा येवंक जाय तुमी सगळ्या लोकांनी. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. थँक्यू.